अरे आम्ही आराडे सरमाडचे मनीस आम्ही सदा सत्याग्रह असत्याच्या पाठी ना या लोकांनी आधी माझी आणि आमच्या पोटान खंजीर फुटला हे असले मनीस ना का आमका आणि ह्या पुढे येऊचे नुके बोललेल्या खुर्साक वालर ना बोललेल्या खुर्साक वालर ना आणि हो दोतर विलीन पासून आम्ही दाखयल्या त्या उपरांत आनी काही कोणाक दाखयल्या तर एक आयकन घ्या ही तोरी आहे पूजाच्या मनशांनी साफ केल्या गणपतीक विसर्जन हा त्याला 4 दीस येतात मरे आणि त्याचे 20 लाख झाले 10 लाख झाले आणि ते पैसे उजो होय वयतात रे त्यांना हे सालीगावच्या लोकांक म्हणजे कळकळीची सांगणे हा त्यांचे ते ऐकचे की आधी सोडू नका भियो नका कोण बापायचे पेट खायना आम्ही कोणाचे काय खाऊ ना तर हे लोक यांच्यापासून सावध राहा हे आपली दिल्ली पासून ते पाकिस्तान पासून हे वचन येयल्ले असतात आपले फॅमिली घेऊन तुकानी म्हाकायला सालीगावच्या लोकांची विचारला रे यांच्यानी हे म्हटले पोळी खाणारे मनुष्य ह्यांचे मरे लक्षात आल्या सारखं काय उजो पूजाच्या बऱ्या पूजाच्या बऱ्या ते जाणते नेणते पाहिला सगळे त्याचे भांडण लागा हो माझे कळकळीचे नाना मोठ्या नाना सगळ्या कळकळीची विनंती हे सांगून नाव दोन दायगो बाब आयज आमी सांगोळडा येयले सॉरी सालिगांव येयले आनी तुमी आमकां जी ऑपॉर्च्युनिटी दिली हांगा सांगले तोय आतां क्लीन करुया म्हणून सो आयज फायनली जाली 1-2 उतरां जाली तुजी आवय म्हणजे लांग्स पुऱ्यान क्लियर जाली सांस पुऱ्यान बरो जावना कित्याक आमचें गोंय इतलें आतां इतलें नितळ जालें काय बरें तिगरांक पयशी आवय तिगूर एकदम खोशी सकाळी बरे उडक्यो वताले सो इवन द फिश इज हॅपी नुस्तें बरें म्हणटा आनी शांती सो आमी आर्जीन कितें पयलीं दाखयलें न्हिदपाक कितें कोय श्रिश्टी सांबाळपा पयशी बिकॉज दीस अ हेरिटेज इतलीं वर्सां तो हांगासर पूण आतां इतली परिस्थिती हें जाली फाटीं जाली तशी आतां आनीक सुबेज जाली सो इनिशिएटीव टेकन बाय आरजी एक्सलंट आयतांक सांबाळपा या करुया हें तरी करुया म्हणून थांबून आनी केलें आनी दिसता तें पळय कितलें काडलां पळय सगळें दाखयता कितलें काडलां पळय आमी भरपूर सारकें क्लीन अप once again Uzo is Uzo, nothing less, nothing more. Uzo. जॉन बाब आयज तुमी हांगासर आमकां सपोर्ट केलो आनी हांगासर तोय नितळ करपाक 2 उतरां तुजी जाल्ली आमकां सगळ्यांक चड खोशी भोगली हे तोय साफ करपाक कित्याक हिंगा सगळे फिगूर बी सफोकेटेड कशें जाले तांकां ऑक्सिजन मेळना सो आमी आतां ते इनिशिएटीव घेतली आरजीच्या ग्रुपान सगळ्यांनी आनी एकठांय मेळून सगळ्यांनी आमी नितळ केले आनी आमकां चड बरें दिसलें ओके तुजो थँक्यू संदीप बाब आयज तूं सांगोळडाच्यान स्पेशली सालिगांव येयलाय एक उतराक की आमी तोळी नितळ करता म्हणून तर तूं आयज येयलो तुका आयज तुवें हातभार लायलो खंय म्हाका आयज अशें दिसलें की आयज इतलें बरें दिसलें की आमी स्पेशल तुका रोहन बाब तुमकां आमी उतार दिना आमी तुज्या वांगडा रावतले म्हणून आनी ज्या दिसाक मेरेन हांवें तुका उतार दिलो त्या दिसाक मेरेन हांव तुज्या वांगडाच आसतलो आनी त्या सांगोळडाचे भुरगे आहा ते तुका सदांच आसतले तुज्या वांगडा आनी आमी तुज्या उतराक लागून हांगासर येयले आनी आयज हे पळय आमी सगळी तो क्लीन केल्या तेतून आयज आमकां चड बरें दिसलें आनी थँक्यू वेरी मच म्हणटा तुका तुजो थँक्यू तुज्या आयज तूं हांगासर येयलो तोय नितळ करपाक आनी हेल्प केली फायनली एक कितें तरी बरें कार्य करपाक आयज तुमी फुडाकार घेतलो कशें दिसता तुका आयज हें करून खूब बरें दिसलें कितें सांगू की एक आमी खंय तरी एक काम केलें आमच्या लिब्रामायज वाड्यार असली तळी ना आमी खूब मागताले आमच्या मेंबरान कांयच करूंक ना आमचो वॉर्ड मेंबर जावन उदय कांदोळकर तेणी आमचें कांयच करूंक ना आनी सालिगांव पळय गिरी पळय सगळे सगळे क्लिनाचे डेव्हलपमेंट जाला अशें धांवपाक कितें तरी सांगोळडाक बेस्ट
हांव सगळे